जाऊन द्यायचे ना म्हणून त्याला म्हणते हो तो गेला तो आणि हे होय होय शिवले काल मातशें मोबायल जालो कितें तेंच्यांनी फ्लोटर हाडल्या म्हणून आनी म्हाका तेंच्यांनी आमकां फिशरमॅन तेका बोट घेवन आपयल्ले म्हाका कामाक तेंच्यांनी हांव गेलो थंय कामाक पूण थंय कामांचे तेंच्यांनी आयकल्या बरोबर हांगा आमच्या शापोरा रिवरान ते दवरता कपडे आमचे शेजाऱ्याक दवरता म्हणून ते हांवें काम सोडलें आमकां काम नाका म्हणून कित्याक लोकांक त्रास जाता थंय आमी ना कित्याक लोकांक हे आतां पळय फिशरमॅन बाबडे आतां पावसान सगळे फिशींग करता फिशिंगेक त्रास जातले सगळ्या बोटींक त्रास जातले लोकलांक त्रास जातले आमच्या शापोरा रिवराक आमी सगळे लोक शापोरचे मोरजेचे शिवोलचे गुड्यांतले सगळे कामुर्लीचे पोतान सगळे लोक आमी एक जाल्या हे जर जेटी जर हांगा लायत जाल्यार आमी आमच्या लोकांचो सगळ्यांचो ओपोज आहा सगळ्यांचो ओपोज आसतलो आनी आमी जेटी कशेंच करूंक दिवचे ना लोकांचो फूल लोक आमच्या वांगडा आसतले तर आतां आमी लोकांक हाडूंक ना कित्याक सगळे येवंक सोदता ते कोविडाच्या हेका लागून आमी कोणाक सांगला बाबा तुमी येवं नाका थोडेच आमी प्रेस घेता आनी गव्हर्मेंटाक सांगता कितें रिक्वेस्ट करता कित्याक ही जेटी आमकां नाका लोकलांक आमकां नाका कोणाक पंचायतीक कॉम्पिटिशन घेवंक ना लोकांक आमच्या कॉम्पिटिशन घेवंक ना गांवांतल्या लोकांक घेवंक ना कित्याक कोणाकूच विचारूंक ना हे डायरेक्ट हाडटा आनी फ्लोटींग घालता म्हणजे दिल्लीकारांचें हे सरकार दिल्लीकारांक जाय ते करता हे गोंयकारांचे उपाशी मारता आतां पळय व्हायरसान लोक मारता तांकां ते काय पडलेले ना व्हायरसान इतले लोकांचे हाल जाले ते पळयना तुमी जेटी इनोव्हेशन करतात आयतार दीस ओल्ड गोवा तेंच्यानी जेटी इनोव्हेशन केलें सीएमान तांकां लोकांचे काय पडले ना आतां ही हांगर घालतात म्हणजे लोकांक तुमी सगळे मारून उडता सगळ्यांक तुमकां जर गोंयकार नाका जाल्यार सगळ्यांक उबे करून आनी हॉस्पिटलांत कित्याक व्हरतात हे फायरींग करा आनी उडयान एकट्याक मारून सगळे दिल्लीकारांक दिया सगळे कॅप्चर करूंक दोंगर केले कॅप्चर केले तांच्यांनी आतां ते दर्यान येयले हे तुमकां आतां मात कळना तुमकां लोकल नाका आनी आयज हांव कितें म्हणटा सोपटेन आमच्या भाईन सोपटे भाईन आयज बरो स्टेटमेंट दिला कित्याक इतके तेंपान तेणी स्टेटमेंट दिला कित्याक आपूण लोकां वांगडा आसतलो म्हणून हांव ताका सांगता कितें असोच तूं फुडें सर आमी तुज्या वांगडा आसा पळयतालो तेन्ना लक्षांत येयलें की एक जेटी फ्लोटींग जेटी एक आमच्या शिवोले भागात एक दिसता तेन्ना पंचायतीनय ओपोज केलो त्या लोकल लोकांनी ओपोज केलो आनी जेन्ना एक कंपनीचो मनीस थंय येयलो आनी तो सरळ सांगलो आपूण 4 दिसांनी ती चोपड्या व्हरता तेन्ना म्हाका दिसलें की खंय तरी हेका फुडें सरून ओपोज करपाचो म्हणून पंचायतीन एका मेंबरा कडेन इन्क्वायरी केली तर म्हणून पंचायतीन आमच्या काय येवं तशें तर आतां परते हांवें 3:15 सुमार भायर सरतना फोन केलो सेक्रेटरी म्हणून आयज 3:15 सुमार आमकां एक लेटर येयला हेजे पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे की आमी अशें फ्लोटींग जेटी घालता आनी हें दिलां लोकांक विश्वासान घेवन हें करात तरी आमी ती घालतले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां सरळ कोण येयलो तरी सांगलें कित्याक ती प्रॉपर्टी आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कितें प्रोजेक्ट आसा तरी सगळ्यांनी ताका उत्तर दिलें की लोकांक कितें जाय तें करया म्हणून सांगलें आनी मागीर तेजेर कितें तरी ठराव घेवन धाडले तांकां आमी ओपोज करता म्हणून तरी गांवांतल्या लोकांनी आतां फुडें सरून खंय तरी कितें तेजो हेच खबर ना अजून लोकांक फायदो तोटो कितें आसा तो पयलीं हें सांगलें क्लियर सांगलें न्हू त्या नंतर मागीर फुडें कितें आसा तें पळयता ती बोट अजून काढून तुझी लहान आहे म्हणून नाव कितें तुमचें हांव अमोल रावत एक्स सरपंच एंड चेअरपर्सन ऑफ BMC अगरवाडा चौकडे जी काल आम्ही म्हणजे एक शिवोली प्लॉजच्या माध्यमातून ऐकले जे शिवोली पंचायत मान्ना हांचे सरपंच की तेंच्यांनी म्हटलें की जी जे फ्लोटींग जेटी जी आसा ती म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें की ती तेंचो जो कोण मनीस आसा त्या मनशान सांगला की ती चोपड्या ह्या ठिकाणाचेर व्हरतले पण आमी आयज जेन्ना संपर्क केलो सगळ्या म्हणजे जे पंच मेंबर जावं आमचे स्थानीक जे हे नागरीक आसात ते सगळ्यांचे मत आसा की आमकां हांगासर नाकात आनी आमचो फूल म्हणजे अशें दिसता की ह्यो जी फ्लोटींग जेटी आसा ही आमकां सारकी डेंजरस आसूं शकता कित्याक ही मुवेबल जेटी आसा ती खंयसरूय व्हरूंक शकता कारण आमचे जे भाव आसात ते हांगासर चडशे आमचे नुस्त्याक धरतात जे काटाळे घालतात जर सेल्फीश आसात जे आमचे नुस्तें हांगा मेळटा ते नुस्तें सुद्दां आमकां ना जातलें हाच्या खातीर आमची म्हणजे आमकां भिरांत आसा इन फ्युचर आमकां जी
नॅचरल जे आमचे नुस्तें हांगासर मेळटालें तें आमचें ना जातलें आनी ताका लागून आमचो ठाम हें आसा की आमकां ही जेटी नाका आनी आमी गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता की आमकां असले प्रकल्प नाका म्हणून. आयज नवप्रकल्पाचेर हांवें वाचलां की चोपडे हिंगा फ्लोटींग जेटी जावपाचें म्हणून. तेन्ना आमचो मेंबर नितीन चोपडेकर हेणें आयज पंचायतीक वचोन थिंगा लेटरां केल्या आनी पंचायती मिटींग जाल्या आनी पंचायतीन फूल अपोज केला की हो फ्लोटींग जेटी आमकां नाका म्हणून. आयज जेन्ना हिंगा जर फ्लोटींग जेटी जायत जाल्यार जे आमचे लोकल भाव आहात पळय, जे आमचे फुटाणी लायतात, जे काटाळी मारतात, जे हिंगा आमचे कोरपी सगळे लोक वयतात, हे आमचे कोले ब्रादर्स आहा तेंचे बोटी आहा, हिंगा सगळे फिशरमॅनाक आमकां हिंगा प्रॉब्लम जातलो आनी हो प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून हेचेर सरकारान बरी एक्शन घेवची. आनी हांव मायकल बाबाक सांगूंक सोदतां, मायकल हो एक गरीबांतलो गरीब आनी बरो गरीबांतलो सगळो मनीस आज मिनिस्टर जाला आनी मायकल 2 फावटी जिखला बिकॉज तो गरिबांक खूब हेल्प करता, खूब हेल्प करता. आनी हांवेंय ताका पळयला पार्रान कसो जावं गिरी जावं आमच्या कालांगूट कानोय खूब हेल्प करता गरिबांक म्हणून तो 2 टायम इलेक्शन जिखून येयला. हांव मायकलाकूय रिक्वेस्ट करता की मायकल तूं हेचेर लक्ष घाल, तूं आयज कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो मिनिस्टर आहाय. हांव आमच्या गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या कॅप्टनाक सांगूंक सोदता सर तुज्या आयज हिंगा मुनिसिपल इन्स्पेक्शन करून गेल्यात आनी ते तुका सांगता तूं हेजेर थोडें एक्शन घे आनी आमचो फूल गांव जो जे विलेज पंचायत चोपड्या आगोडे प्लस मोदचे ते जितले गांव आहा आमचे चोपड्या आगोडे पांचशे बी आहा ते फूल लोकलांचो आमकां सपोर्ट आहा की आमी सगळे चोपड्याकार प्लस आमचे नेबर विलेज आहा पळय आमी हिंगा ओपोज करता आनी ही जेटी आमकां नाका म्हणून आमी डायरेक्ट सांगलां आमची फूल पंचायत आमच्या फाटल्यान आहा, आमचो गांव आहा प्लस आमचे नेबर्स विलेजीस आहात आनी आमच्या मेंबरांनी फूल सपोर्ट केला. तोच आमच्या बरोबर आमचो जेडपी सतीश शेटगांवकर आहा आनी जो स्थानीक आमदार आहा आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो दयानंद सोपटेन आयज मिडियाचेर बायट दिल्या की आपूण हिंगा जेटी फ्लोटींग जेटी खंयच करून दिवचो ना म्हणून. आयज आमच्या वांगडा संजय बापूय आहा सोशल वर्कर, संजय कोले तेणें एका जायतो हेजे पयलो आवाज केला की आमकां फ्लोटींग जेटी नाका म्हणून आनी आमी फूल स्थानीक हिंगाचे चोपड्याचे आनी तेजे खुरपाचे भुरगे सगळे यूथ आहा प्लस आमचे सगळे भाव आहात आमी हेका फूल ओपोज करता आनी आमी जेटी हिंगा फ्लोटींग जेटी जावंकूच दिवचे ना आनी सरकारान आमकां फूल सपोर्ट करचो की आमचो हळद आमचो MLA आहा आनी आमचो जेडपी आहा. थँक्यू. मुर्जी आयज आमच्या भुरग्यांक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे नाका जाल्ले गोश्टी घडटा कारण शिवोले ती जेटी घातलेली आसा तांकां ती शिवोलकारांनी नाका म्हटल्या ती छापोरा रिवर आनी ते तेवटेंचे उजयांचे काडून दायान घालूंक सोदता तांकां त्रास जाता म्हणून ते नाका म्हणटा ते आमच्या वाटेन हाडून परतून घालून कसले ते साध्य करून सोदता आमकां कळना. आमी ते जेटी कशीच चोपड्यान न्हू आगाड्यान मोरजेन कशीच जावं दिवची ना आनी कसलोय उपोज करचो पडल्या सरकारान तेजेर विचार करचो. आमी त्याच्या भुरग्याच्या फाटल्यान आसतले, आमकां तो फाल्यां फिशींग आमचें कोण करता बिजनस करता सगळे आमकां त्रास जातले. आमकां ते जेटी नाका आनी आमी करूंक दिवचे ना. जर हांगा धाडटा जाल्यार तुमचो हे कितें आसतलें, फुडले पावल कितें आसतलें? तांकां दिसता जे हेवटेन कोण विचारपी ना असो तांकां खबर ना ती आतां तांकां कळ्ळें आसतलें. आमी पंचायतीनय तांकां उपोज केल्लो आसा. आमी आतां मोरजे पंचायतीन आमी गरज पडल्यार उपोज करतले. आमकां तेंचो त्रास जातलो फुडें मोरजेक चोपड्यांक आगारड्याक सगळे आमकां त्रास जातलो. ओपोज करपाचे तांकां खबर ना की आजून मोरजे पंचायत किंवा आगारड्या पंचायत चोपड्या पंचायत ओपोज करतली म्हणून तांकां दिसता की हेवटेन कोण ना. तांकां शिवोलेन जर त्रास जाता जाल्यार मोरजेन कित्याक जावचो ना, चोपड्यान कित्याक जावचो ना, आगारड्यान कित्याक जावचो ना आतां तांकां कळ्ळें आसतलें. तांकां आतां कळून येयला आसतलें. पंचायत खंयच्याच लेवलीचेर आमी तांकां दिवचे ना. पंचायतीक पयलीं तेंच्यांनी कळयलेलें बाबा हांगा हाडटले म्हणून? पंचायतीक कळोवना, खंयच्याच पंचायतीक कळोवना. मांद्रे मतदारसंघान तांकां विचारपी कोण ना पूण विचारपी आसा म्हण तांकां आयज दिसतलें. आमी तांकां घालूंक कशेंच दिवचे ना. मान्सून आमकां शिवोली गांवांत कळोन चुकलें की एक फ्लोटींग जेटी येता. वास्तवीक ती दिसता शिवोली गांवांत पण थंय काल तेचो उल्लेख केलो गेलो की ती चोपड्यान आमी व्हरतले म्हणून. चोपड्यान व्हरतले हेच्या नंतर आमी जेन्ना चवकशी करपाक गेले जाल्यार चोपडे पंचायतीक आसात किंवा हांगासरले जे लोकल्स आसात तांकां तेची तीळ मात्र कांय कल्पना ना. बाबा ही जेटी येता ती कित्याक येता, तेचें कारण कितें. आज ती फ्लोटींग जेटी दिसता, काळांतरान ती कदाचित कन्फर्म जेटी जावंक शकता. आनी कशें आसा हांगासर ज्या लोकांची मागणी आसा कित्येक वर्षांच्यो मागण्यो आसात. आमी मातशे फुडें वचून पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर ह्या शापोरा रिवराचेर कितलेशे रिटेनिंग वॉल ह्यो कोसळोन गेल्ल्यो आसात. लोकांचो डिमांड आसा की त्यो पयलीं बांदच्यो. तेंचेर आजून पर्यंत कोणें ढुंकूनय पळोवंक ना आनी जेचो डिमांड ना अश्यो गोश्टी हांगासर लागतात. गरज आसा त्या गोश्टींचेर लक्षात घालिनात. आज खरें म्हटल्यार ह्या पूर्ण पॅन्डेमिकान गरज आसली जाल्यार हे बारीक बारीक ज्या जाग्यांचेर फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन हांगासर हेल्थ सेंटर आसा, पेडण्या कोविड सेंटर आसा, हे मागणी करून सुद्दां शेवटच्या कालच्या म्हाका दिसता 15-22 दिसां पयलीं हें सुरू जालां.
वास्तवीक 1 वर्ष जालें हेची मागणी चालू आसा आनी ज्या जेटीची कोणेच हांगासरल्या ग्रामस्थांनी म्हाका दिसना एकय ग्रामस्थ हांगासर उबो रावला की आमकां ही फ्लोटींग जेटी जाय म्हणून खबरूच ना कित्याक लागून ही जेटी आसा पळय ती आणि कालच्या प्रसार माध्यमांतून जेन्ना थंयसर एखादो कोणतरी मनीस त्यांचा जबाबदारीचो मनीस जेन्ना उल्लेख करता की आमी चोपड्या गांवांत करतात तेन्ना चवकशी करपाक गेले जाल्यार कोणाकूच लोकांक हेची कांय कल्पना ना म्हाका दिसता दर वेळाचेर हे असले प्रोजेक्ट हे पेडणेकरांचेरूच बुलडोज कित्याक करप आदीच पयलीं भरपूर प्रोजेक्टांक सरकारी प्रोजेक्टांक आसात भरपूर प्रोजेक्टांक पेडण्यातली जमीन गेल्ली आसा मागीर तो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसात इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसात स्पोर्ट्स सिटी आसात इलेक्ट्रॉनिक सिटी थंयच आसा आनी थंय आतां IT हाडपाचो म्हणून नवीन हें चल्ला बटालियन आसात वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट आसात हे पेडणेकरांचेरूच म्हणजे ज्या बाकी कडेन जेंच्यांनी झिटकारले आसात पळय ते हाडून पेडण्याचेर लादप काय कितें आनी ताका लागून हांव ग्रामस्थांच्या वतीन एक विनंती करता की ही जी जेटी हांगासर जी येवपाची आसा ही मुळान कित्याक पूर्ण लोकांचो विरोध आहा ताका पूर्ण हांगासर आमचे कडेन जिल्हा पंचायत मेंबर सतीश शेडगांवकर आसा हांगासरले पंचायत मेंबर्स आसात माजी पंचायत मेंबर्स आसात हेंच्यांनी पूर्ण कारण सगळ्या लोकांक हेतूंतसून अंधारान दवरलेले आसात आनी म्हाका दिसना हेची कल्पना हांगासरल्या कोणाक स्थानीक खंयच्याच लोकप्रतिनिधींक दिल्ली आसा तशी पण हाडटा कोण हो आनी कोणाचे इंटेन्शन्स कितें ही करपाचें मुळान हे टॉलरेट करप न्हू म्हाका दिसना की जेची काय खरीच गरज आसा तसले प्रोजेक्ट तुमी हाडा आनी तशें म्हटलां की कित्येक रिटेनिंग वॉल्स हांगासर कॉलेप्स जाल्ल्यो आसात तेंचेर कांयच करना पारंपारीक वेवस्था हांगा मच्छीमार वेवस्था आसात तांकां बाबड्यांक डिमांड करून जेटी जाय म्हणून सांगलें जाल्यार तांकां CRZ NOC धाडा तांकां अडचणीचो विशय जाता मागीर इतले पिढयांचे वेवसाय आहात ते नुस्तेकारांचे हांगा चोपड्यान आसात आमी हांगासर आगारड्यान गेले जाल्यार आगारड्यान मिठाचे आगार हे पारंपारीक आसात तांकां लागून कोण काय करिना आनी ह्या पूर्ण सगळ्या महामारीन आज जर वेवसाय आसा जाल्यार हे सगळे ठप्प जाल्ले वेवसाय आसात आनी अशा वेळाचेर आमी ह्या पारंपारीक वेवसायांक थोडीशी चालना दिवपाक जाय आनी तांकां आमी पयलीं सस्टेन करपाक जाय तें केलें जाल्यार इतर सगळ्यो गोश्टी जाग्यार येतल्यो म्हाका दिसना ही जेटी जी हाडपाची जो यत्न कोणाचोय आसात भितर खुबशे फिशी दिसता जर ती चोपड्यान हाडटात जाल्यार ते शिवोले पंचायतीक लेटर कित्याक डिसिल्वा जो त्यांचो टेंडर जो त्यांच्यानी घेतलेलो आसा पळय त्यांच्याशी तुमचो संपर्क कितें जाला उलोवप वगैरे ना पळय एखादें टेंडर आतां तेंच्यांनी आतां ते आपलो कॉरस्पॉन्डन्स करतात खंयचेच सरकारी टेंडर जर कितें ताका जर रितसर जर तेचे सोपस्कर पूर्ण करपाक जाय जाल्यार एखादे तेची NOC घेवपाक जाय खंयचेच पंचायतीक इंटिमेशन जाय तर टेंडर जावच्या पयलीं न्हू टेंडर जालें तेचें म्हाका दिसता वर्क ऑर्डरूय दिल्या म्हणून ती थंय लँड जालें न्हू टेंडर खंय कोणाक खबर ना केन्ना जाला तेची कल्पना काय ना NOCs ना खंयच्या पंचायतीची आतां शिवोली गांवांत ताका विरोध जालो म्हणून तेंच्यांनी म्हटलें की ना आमी ती चोपड्या व्हरता म्हणून आनी चोपड्या पंचायतीचें कसलेंच इंटिमेशन आतां अजून पर्यंत ना बरें टेंडर जाल्या नंतर इंटिमेशन कसलें तें म्हाजें मत आसा की पूर्ण लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय आनी किंबहुना स्थानीक हांगासरले जे फिशरमॅन जे आसात हांगासरले स्थानीक जे लोक आसात जे पूर्ण ह्या खाडीचेर डिपेंड आसात ह्या न्हंयचेर डिपेंड आसात ह्या लोकांक हेतूनसून विश्वासान घेवपाची गरज आसली हे जालें ना आनी ताका लागून फक्त थंय विरोध जाता शिवोलेन विरोध जाता म्हणून आमी ती व्हरया पेडण्यान चोपड्या व्हरया सो ह्यो गोश्टी टॉलरेट जावच्यो ना मागीर ते मोरजी आसात चोपडे आसात आगारडे आसात ती शापोरा हांगारसून आमकां हळण टळण पर्यंत लागता गोश्टींचेर सिरियस ना आनी दर वेळार आमकां अशेंच प्रसार माध्यमांच्या समोर येवन मागीर आमकां आमची मागणी मान्य करची मांडची पडटा आनी मागीर ते मान्य करता तेच्या पयलीं तांकां कांय पडोवन गेल्लें नासता जेटीचे विषय आसा ते चोपड्या खंय तरी हाडटात त्याच्या संदर्भात तुमचे कितें मत आमचे विरोध आसा न्हू आमकां नाका तुम्ही दिनान तांकां ना ना सेम कंडिशन आमचे ते शिवलकार सांगता न्हू तशेंच आमचे पण तेच प्रॉब्लम आमचे 80% फिशरमॅन आहा जेणे करून आमकां खूब त्रास जाता जेटीचे वयल्यान ती प्रायवेट जेटी आहा तो येवन एकलो तो पत्नी डिसल्वा म्हणटा कितें हाडटा येवन जावन म्हणटा हेंकां हाडटले तेंकां हाडटले आनी आपूण पयशे घेवन ते कोणाक जेंचे बोटी आहा तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन तो प्रायवेट जेटी हाडून गांवच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास करता आनी आमकां एक्चुली चिंतन नाका आमी हेज्या पयलीं सगळे जेटींग वच केलो आनी आतां सुद्दां आमचे फूल पंचायत विथ आमचो MLA सुद्दां आहा सगळे आमचे गांवचे सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आहा की हांगसर आमचे चोपड्या जेटी आमी घेवचे ना विषय केलो जेटीचो जेन्ना एखाद्या पंचायतीक म्हणजे गांवांक जर एखादे प्रकल्प नाका प्रोजेक्ट जर नाका जाल्यार तो केन्नाच जावचो ना बाब नितीन चोपडेकर गेले 4 दीस इतलो सामको साहजिकच पंच मेंबर त्या भागाचो
लोकय सतायतात लोकय विचारतात हांव ताका एश्युरन्स दिता जेन्ना गांवच्या लोकांक नाका म्हणजे पंचायतीक जेन्ना एखादो प्रोजेक्ट नाका ताका आमदाराचो केन्नाच सपोर्ट आसचो ना त्या प्रोजेक्टाक आमदार ह्यो गांवच्या लोकां बरोबर आसतलो मागीर तो कोणूय केदोय असो म्हाका परवा ना लोक थंय हांव इतलें सांगता आनी एखादो जर लोकांक त्रासदायक असो जर प्रोजेक्ट आसत आतां ती जेटी आज पेपर सकाळी वाचतालो शिवोले पयलीं करपाचें आसलें शिवोलच्या लोकांनी म्हणजे प्रामुख्यान पंचायतींनी विरोध केलो खंय तरी डिसिजन घेतला चोपड्या आगारड्या चोपड्या तुमकांय तें सांगता हांवें काल कॅप्टन ऑफ फोर्साची चवकशी केली की सागर माला हेच्या अंतर्गत 4 जेटी त्या कॉन्ट्रॅक्टर पास जाल्या जेटी अवश्य बांदच्यो ज्या जाग्यार जायो ज्या जाग्यार लोकांक जाय थंय जावच्यो ज्या जाग्यार लोकांक नाका पंचायत मेंबर न्ही फूल गांवचो निवडून दिल्या पंचायतीक नाका तेन्ना पंचायती बरोबर सदांच आज पर्यंत आमदार आहा ह्या जेटीच्या संदर्भान हांव सांगता ह्या जेटीक विरोध करपाक आमदार हो फुडें आसतो जर तो प्रोजेक्ट लोकांक नाका जालें